श्री मायकल लोबो हांका फुलां दिवन वॉर्म वेलकम दिवपाक. तशेंच आयचे आमचे हांगा जिल्हा मेंबर आसा दत्तप्रसाद दाबोलकर तांकांय फुलां दिवन तांचे वॉर्म वेलकम करपाक. तशेंच सरपंचाकूय फुलां दिवन तांचे वॉर्म वेलकम करपाक. अश्वेता कांबळ आमचे BTM ब्लॉक टेक्निकल मॅनेजर आसा तांकांय फुलां दिवची. आमच्या मदीं हांगा झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर आसा संपत्ती पार्सेकर तांकांय फुलां दिवची. A warm welcome to one and all. I request Neha, who is the conversion manager, to give a brief introduction about this NRLM program. सगळ्यांक बरं दिसतील. गुड मॉर्निंग टू ऑल. सगळ्यांक येवकार. आयज आमी हांगासर जमिल्ली आसा. पयलीं हांव एक शॉर्ट सांगता. NRLM म्हटल्यार ते नॅशनल रुरल लायव्हलीहूड मिशन. आमच्या RDA रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या अंडर एक स्कीम रन जाता तिचें नांव आसा नॅशनल रुरल लायव्हलीहूड मिशन, सेंट्रल गव्हर्मेंट फंडेड. आनी हेच्या अंतर्गत आमच्या गांवांत ज्यो बायलो आसा तेंच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या थ्रू तांकां सक्षमीकरण करपाचें काम आमी करता. स्ट्रेंथन करपाचें काम ह्या स्किमीच्या अंडर जाता. त्या बायलांक लागून लायव्हलीहूड ऑपॉर्च्युनिटीज म्हणजे तेच्या जिविकेचे साधना ऑपॉर्च्युनिटीज डेव्हलप करून दिवपाक लागून वेरियस प्रोग्राम्स तांकां लागून कंडक्ट करतात. तितून आयज आमी एक असो इनिशिएटीव घेतलेलो आसा की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा वांगडा कन्वर्जन्स करून आत्मा वांगडा कन्वर्जन्स करून तेंच्या वांगडा जोड पावल्यान आमी नर्सरी गोंयान ज्यो चिलीज आसा, गोंयान ग्रीन रेवल्युशन म्हणजे गोंयान आमी जी भाजी हाडटा भायल्या स्टेटींसून हाडटा ती आमी गोंयानूच कशी आमच्या पिकोवची. आतां एक कोवीड आमकां बेस्ट एक्झाम्पल आसलेलें. कोविडाक लागून आमकां एक अनुभव घेवपाक मेळ्ळो की आमचे कितें प्रॉब्लम्स जाताले. तेच आनी कॅमिकल्स घालून जी पिकयल्ली भाजयो आसा त्यो आमी खाता आनी त्यो आमच्या जिवाक कितलो हानिकारक आसा हेवूय आमकां खबर आसा. त्याच हितून एक ह्या आमचो इनिशिएटीव आसा आमच्या स्टेटीक स्वयंपूर्ण करपाक. जशें आमी म्हणटा स्वयंपूर्ण भारत आनी स्वयंपूर्ण गोवा हेच्या अंडर एक इनिशिएटीव घेतलेलो आसा की चिलीज ज्यो आमी गोंयान आमी ऑलरेडी चिलीज आसा पळय त्यो आमकां चिलीज येता पळय त्यो आमच्या गोंयानूच पिकता. तसो ताजो सेकंड स्टेप आसा की आमी टोमॅटो सेल्फ सस्टेन गोवा सेल्फ सस्टेन करपाक टोमॅटोचेर आनी अशें करून एक एक भाजयेक आमी गोंयानूच पिकोवपाक आनी तेवूय बी कॅमिकल्स न घालता हें पिकोवपाक. आनी नर्सरी ज्यो आमी पयलीं भायल्या स्टेटींसून सॅपलिंग्स घेवन येताले ती हे फावटी ही सॅपलिंग्स जी तुमकां मेळटली ती दुसऱ्या स्टेटींसून खंयसून हाडून ना आमी आमच्याच स्टेटीन पेडण्या, बार्देजान आनी बिचोले ह्या ब्लॉकांनी हे सॅपलिंग्स तयार केल्लेले आसा. ते सॅपलिंग्स तुमकां मेळटले आनी ते कशे लावपाचे मे बी आमच्या बार्देजान हो फर्स्ट प्रयोग आसतलो. गोंयान फर्स्ट प्रयोग आसतलो की येद्या व्हडल्या लेवलाचेर टमाटा आमी आमच्या स्टेटीन लायतली आनी बार्देजान आनी तुमच्या गांवांत तुमी प्रयोग करतले. तर आमचे कडेन एग्रीकल्चराचे जे टेक्निकल एक्सपर्टीज आसा ते आमकां फुडें सांगतले की ती कशी लावपाची आनी तेजी काळजी कशी घेवपाची. थँक्यू. थँक्यू नेहा मॅडम. मागता आमचे मुखेल पाहुणे RDA मिनिस्टर श्री मायकल लोबो हांकां आपले विचार मांडपाक. आयचे या NRLM ह्या स्किमीच्या अंडर DRDA या आमी पयलेच ही स्कीम हिंगासर लॉन्च करता. हाऊ कॅन गोवा बी सेल्फ सफिशियंट एज फार एज एग्रीकल्चर इज कन्सर्न. आनी म्हाका दिसता तुमी पयला आसतले इतली वर्सां जाली स्पेशली लास्ट 15 years वेजिटेबल जे आहा ही आमी नेबरिंग स्टेटांसून हाडटा. एक टायम आसलो जेन्ना गोंयांत उत्पन्न वेजिटेबलाचे भरपूर जाताले आनी आमी हार्डली 5% भायल्या स्टेटींसून हाडटा. बट थिंग्स हॅव चेंज टुडे. आमचे जे यूथ आहा तांकां सगळ्यांक दिसता की आमकां बरो जॉब मेळचो म्हणजे सिटींग इन फ्रंट ऑफ अ कंप्युटर.
or sitting in an office. म्हाका दिसता खंय तरी हे thinking of our youth has have to change. And when a youth has his own agricultural paddy field, जेन्ना तेंचे own paddy field आहा or तेंचे own बाट आहा जे ancestral आमकां दिल्ले आहा, जे आमचे जाणट्यांनी आमकां हे दिल्ले आहा बाट, और शेत दवरलेले आहा, or even कोमनीदाचे शेत जिंगा तुमी टेनंट आहा, हे वर्साचे 12 म्हयने कशे आमी how we are going to put this to use हेचेर विचार करपाची गरज आहा. आणि ह्या विचार करताना आमी चिंतले की सक्सेसफुली पंचायतीन हिंगा सरपंच हा आमचो सुदेश हा, आमचो जिल्हा मेंबर हा, हे सगळे पंचायत मेंबर जे आमचे कीन इंटरेस्ट दितात इन एग्रीकल्चर. आणि फर्स्ट टाइम आमी पळयला की एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कलंगुटात रिवाइव जाल्या. आदीसून खूप जाण करताले, हिंगासून कितलेशेच जे तुम्ही आदीसून एग्रीकल्चर करी दिल्ले आहा ते आहा, पण नये लोक एक जॉईन जाल्ले आहा, म्हणजे गेली 5-6 वर्सां 7-8 वर्सां करूंक ना एग्रीकल्चर आणि आता स्टार्ट केला. उरली आहा ती शेतां म्हाका दिसता रिवाइव करपाची गरज आहा. ते खातीर पंचायती कडेन कितें हेल्प करूंक जाता, गव्हर्नमेंटा कडेन कितें हेल्प करूंक जाता तितलो आमी हेल्प करपाचो प्रयत्न करतले. आणि आता आमी जी गोंयानूच धाकटुली रोपे रेडी केले, आमी टोमॅटो सीड्स घालून रोपे रेडी केले आमच्या गोंयांत. आणि हे सीड्स जेन्ना आमी पेडणे तालुक्यात लायले ते आयज बरे व्हडले जाले, ते आता दितले आमी हिंगा हाडले. आणि हे दिताना सगळे लोकांनी व्हरोन आपल्या पोरसांत लावचे, घरा फाटल्यान इवन कोणाची प्रॉपर्टी आहा तितूनय लावपाचे. आणि हे जे टोमॅटो येतले तेजे क्वांटिटीन जो जर टोमॅटो येत, वी आर रेडी टू बाय बॅक, आमी परतून इकते घेवपाचे ही स्कीम. जी कितें रेट आमी थारायतले विल बी गुड प्राइस. सो this are totally subsidized, and one step ahead we are giving it free मरे फ्री. आम्ही सबसिडाइज केल्ली ती 3 रुपया 3.5 रुपया कितें, तेजे फुडें पंचायतीन वचोन सबसिडाइज केल्ली आहा टोटली फ्री म्हणून. हे फर्स्ट आमी कलंगुटात लॉन्च करता, तेजे उपरांत पार्रा वयतले, आरपोरा नागवा वयतले, तेजे दुसरे पंचायतीन वयतले, पेडणे तालुक्यात वयतले, सावथाक वयतले. 18,000 रोपे असले आमी रेडी केल्ले आहा. खऱ्यांनीच खोशी भोगता म्हाका की गव्हर्नमेंटाच्या वाटेनसून प्रयत्न आहा. जी आमची डिस्ट्रिक्ट रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी आहा, DRDA, आमची मॅडम हिंगा आहा, आताच तिका आमी सावथाची डायरेक्टर आसली ती आमी तिका नॉर्थाची केल्या, म्हणजे प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ DRDA केल्ले. आणि तिचो फोकस कितें आहा की रुरल गोवा जे आहा तितले डेव्हलप करप वेगवेगळ्या भाशेनी. कोणाक हॉला बांदून दिवप, कोणाक एग्रीकल्चर फुडें खंय व्हरतले आमी तेचेर फोकस दिवप. आणि जिंगा हे आहा आमचे बांद आहा, जिंगा वॉटरवेज आहा ते क्लीन कशे करप, आणि गोंयकारांनीच थिंगा काम कशें करप, भायले लोक हाडून काम करप ना. 100% मनी which has to be paid to a contractor should be given to a local government. Clean the nalla, clean the small rivulet, Tilari irrigation project 2.5 कोटी आमी दिल्ले आहा डायरेक्ट इन द अकाउंट आमच्या डिपार्टमेंटान. हे इतली वर्सां कितें जाताले, इतली वर्सां कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टर घेतलो आणि कॉन्ट्रॅक्टर भायले लोक जे आहा, गोंया भायले लोक आहा काम करपी, तेंकां हाडून ते क्लीन करताले चॅनल, तिलारी इरिगेशन चॅनल. हे आयज आमी केल्ल्या, आमच्या गोंयकारांनी केल्ल्या. खऱ्यांनीच खोशी भोगता की गोंयकार परतून चिंता की आपूण शेतान वचून काम करतलो, आपूण आपल्या भाटात काम करतलो, तिका उत्पन्न करतलो आनी विकतलो. आणि हेच चिंतून आमी आयज हो प्रोग्राम घडोवन हाडलेलो आहा. आणि गोंयभर आमी दिवपाचो प्रयत्न करतले. आणि स्लोली दिस कुड बी अ रेग्युलर means every year
program, so that whatever is grown over here, that is tomatoes are grown over here, chilies are grown over here, Goa can be self-sufficient as far as all these vegetables are concerned. आमकां गोंयांत टोमॅटोज आमी खुद रोयता ती इकपाक मेवतली बाजारांत. चिलीज आमी खुद रोयता ती इकपाक मेवतली, भायले हाडपाची गरज आसची ना. हे आमी करून दाखोवपाची आयज गरज आसा आनी त्या खातीर हो प्रोग्राम घडोवन हाडला. तुमी म्हाका दिसता ह्या प्रोग्रामाक फुल्ली कोऑपरेट करून आनी घरा व्हरोन हे सगळे जे आमचे धाकटुले रोपे आमी जे तयार केल्या ते लावन तेका फायनली टोमॅटोज येयल्या उपरांत they will explain to you, our officers will explain to you how and when तेका कितें म्हाका दिसता हे घालूंक जाय, सारें बीन कितें घालूंक ते बीन सगळे कितें आहा पळय ते they will help you how to do it. आनी तेजो yield येयले काय जे टोमॅटोज येतले आमी कशे बाय बॅक करतले, we will come here. आमी हिंगासर येवन एक पॉइंट धरतले हिंगासरूच आमी येवन ते परतून तुमचे कडसून इकते घेवन वयतले. सो फायनली एंड ऑफ द डे वी वॉन्ट यू टू गेट सम मनी एंड सम सॅटिस्फॅक्शन. हांव जाणा कोमोडकार सगळे हे कितें टोमॅटांचेरूच ना, तेंचे कडेन कितें ना कितें आहा, आमचे ट्युरिझम एक्टिविटी चालू आहा. बट इट इज फायनली सॅटिस्फॅक्शन की आमी आमच्या शेताक आमच्या भाटांत टोमॅटोज रोयली, रोपे घातले आनी तेजे आयज फ्रूट येयले आनी आमी ते इकले आनी कोणाक तरी ते गोंयकारांक मेवतले खावपाक आनी आमकां थोडे पयशे मेवले. दॅट इज गोइंग टू बी द सॅटिस्फॅक्शन. आय वॉन्ट यू टू सी दॅट युअर चिल्ड्रन, तुमची भुरगीं आहा तेंकां हितून तुमी इन्वॉल्व करा. इन्वॉल्व युअर किड्स इन दीस, लायक vegetable farming in your backyard, in your paddy field, and definitely they will take a lot of interest to see that आपुरबायेची धाकटुली जे आमी हे रोपे रेडी केल्या तेजे फायनली एक टोमॅटोज येवन आमी परतून विकतली. दे विल गेट दॅट मनी, दे विल फील सॅटिस्फायड ते आमी टोमॅटोज विकून पयशे केले. दिस इज द एंड. And I thank our department people who have taken keen interest in this program, and I also thank all of you. In a short notice to me I येयले आणि या प्रोग्रामाक भाग घेतलो. थँक यू. मायकल सरान बऱ्या तरेन मार्गदर्शन केल्या बद्दल ताका चडांत चड देव बरें करूं. मिनिस्टरान आमच्या बेगीन वचपाक जाय, ताका लागून आमी मागता जॅस्मिना जे एक फार्मर आसा आमच्या मदीं शेतकार, ताका फुडें येवन मिनिस्टराच्या हातींतल्यान आमी हे रोपे तांकां दितले. जॅस्मिना फुडें यो, मॅडम यो. सरपंच, जिल्हा मेंबर. थँक्यू सर. सगळ्यांनी बसका घेवची. मंत्री मायकल लोबो हांच्या आमी चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या मदीं आरडीएची डायरेक्टर श्रीमती मीना गोरतीकर आसा, मागता तांचे कडेन फुडलें मार्गदर्शन दिवपाक.
वर्सांक आमंत्रण दिल्लें आसा कारण आमकां व्यायामूय कांय जायना. एक यत्न आसा की कितें तरी करया म्हणून. जशें सरान सांगलें पळय तिळारीचो कॅनल आमच्या गोंयकारांनी घुसपिलो म्हणून. तिळारीचें जें उदक आसा पळय तें शेतकाऱ्यां खातीर कॅनलांतल्यानच वता आनी ताची साफ सफाई म्हणल्यार करड जें येता पळय कॅनलान तें काडप. साफ सफाई म्हणलें की कोणाचें चित्र तयार जाता की कचरो काडलो काय म्हणून. कचरो न्ही गवत येता पळय तण येता करड कशें तें काडलें लोकांनी आनी हें सगळें काडलें कोणी तर आमच्याच गोंयच्या लोकांनी काडलें. आनी आतां मिनिस्ट्री MORD सेंट्रलाच्यान जे पयशे धाडटा ते ऑनलायन ते आमचे कडेन सुद्दां हातान येना. डायरेक्ट जो बेनिफिशरी आसा ताच्या अकावंटार वता. म्हणल्यार हें जें कॅनलाचें जें काम केल्लें आसा पळय तें डायरेक्ट त्या प्रत्येक मनशाच्या अकावंटार ते पयशे गेल्ले आसा. खंयच कोणाचें इंटरफियरन्स ना. जितले दीस लोकांनी काम केलें तितले दिसान तांकां फारीक केल्ले गेले आसा. तर पयलीं अशें म्हणटाले की ना गोंयकारां आळशी ती काम करूंक सोदिनात. पण आमी फुडाकार घेवन हें दाखोवन दिल्लें आसा की ना गोंयकारां काम करपाक तयार आसा. आतां हो दुसरो पावल आसा की शेतान आमी कितें तरी पिकोवन आमी दाखोवंक शकता. म्हाका आशा आसा की तुमच्या सहकार्या शिवाय हें जावचें ना आनी सगळे जाण कॉपरेट करतले. आमी तुमकां सपोर्ट करता. कितें डिफिकल्टी आसलेले डायरेक्ट आमचे कडेन कॉन्टेक्ट करचो. तुमकां गायडन्स जे आसा ते आमी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडच्यान मातशी ती आसा ती तुमकां दाखयतली. कशें ह्या झाडाची वाड करची ताका कशें खत घालचें खंयच्या पिरियडाक कितें जालें पळय कितें करचें प्रयत्न करया आनी सक्सेस करून दाखोवया. तुमच्या सरकारान सक्सेस येतले अशी आशा बाळगिता आनी म्हजी दोन उतरां आतां थँक्यू मीना मॅडम. आमच्या मदीं हांगा झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर आसा संपत्ती पार्सेकर मॅडम. मागता तांचे कडेन फुडलें मार्गदर्शन. उपस्थित सगळे मान्यवर आणि माझ्या शेतकार भाव भयणां बरें दिसता आमच्या गोंयांत सिडलींग जालें तुमी आयज उलोवंक लायतले. हेच्या पयलीं तुमी सिड्स लास्ट टायम म्हाका कलंगूट पंचायतीक बरो उपक्रम सरपंच आनी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आसलेली बऱ्या पैकी घेतलेलो. मायकल सरान बऱ्या पैकी इनिशिएटीव घेतलो तुमकां सिड्स दिले. ह्या फॉर सिडलींग नेक्स्ट टायम सिडलींग आनी तुमचे कडसून बायबॅक सुद्दां करपाचें एश्युरन्स दिल्लें आसा. जर एका जर टॅक्निकल जे नॉलेज आसा ते आमचे कलीग अश्वेता खंबल ते तुमकां बऱ्या पैकी PPT दितले ती तुमी सगळ्यांनी पळोवन घेवची. आतां एक सांगपाचें म्हणल्यार DRDA आनी आत्मा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हेंच्यांनी मेळून रोंपे कशें करपाचे हे खातीर लोकांक बायलां घरां आसा जावं तेंचे कडेन कमी शेत आसा किंवा इल्लोसो कुडको आसा आनी सगळ्यांनी मेळून हे आपले सांजचो वेळ जो आसा तो घालून एक सिडलींग करपाचें आपणाक एडिशनल कशे पयशे मेळटले हेचेर भर दिल्लो आसा. बार्देसान कोंगुर्फा आसा एक नर्सरी घातलेली आसा आनी 2-3 नर्सरी घातली आसा. पेडण्या घातलेली आसा. मेणकुड्या घातलेली आसा आनी हे सिडलींग रेडी केलेले आसा. दुसरें म्हणल्यार सांगपाक हे ताका जे शेड हावस लागता ताका सुद्दां गव्हर्मेंट सबसिडी दिता. कोण इंट्रस्टेड आसा जाल्यार 200 स्क्वेअर मिटराचेर जर तुमी एक शेड हावस करीत जाल्यार ताका सुद्दां आमी सबसिडी दिता. आत्मा अंडर ऑलरेडी प्रत्येक तालुक्यात 2 नर्सरी केल्या. मोयरा एक केली आनी तेणी बऱ्यापैकी बिझनेस केला. ऑन दॅट बेसीस ह्या फुडें आमी आनी इम्प्रोवायज करूं शकता. तुमी आतां रोंपे लायतली पण तुमच्या पैकी कोणी अशी नर्सरी घालपाक शकता दे आर वेलकम. वील गायड देम. विदीन 2 months यू कॅन अर्न द मनी ऑन सिडलिंग्स. सिडलिंगान इतलो डिमांड आसा. साऊथ जे झोन्स आसा ते भायरसून सिडलिंग मागयतात. सांगली इचलकरंजी अँड इट इज बुकींग इन एडवान्स इन लॅक्स. तो बिझनेस भायर न वयता सिडलिंगाचो बिझनेस तुमी करूं येता आनी ते पयशे जे भायर वयता ते तुमी घेवं येता. दीस इज अ बिझनेस अँड planting them and getting the produce and selling is another business. So raising the seedling is also a very good business. त्याच्यात तुमकां स्पेशल सेशन आणि स्पेशल ट्रेनिंग अंडर आत्मा आमचे डिपार्टमेंट दिवं शकता. प्लस ते सीड्स आसा तेचेर सबसिडी आसा. शेड हावस घालताले तेचेर सबसिडी आसा. ट्रेनिंग आसा. एक्सपोजर विजिट्स इचलकरंजी
सांगली सायडीन तेंच्यांनी हायटेक अशे सिडलींग रेस करपाचे शेडनेट्स घातले ते तुमी अजून पळोवपाचे. गेल्या वर्सा आमी पिचोरच्या बार्देच्या फार्मरांक व्हेल्ली आनी ताका दाखयलें की कमीत कमी मॅन पॉवर वापरून चडांत चड कशें तुमी उत्पन्न घेवंक शकता, सिडलींग रेस करूंक शकता तांकां दाखयलें. सो लायक दॅट दुसरी जर तुमकां सुद्दां इंट्रस्ट आसा करपाक, सम यूथ फार्मर्स, सम लेडीज ऑल्सो आमकां नांवां दिया, वी कॅन सेंड मनी ग्रुप टू इचलकरंजी. फक्त कोविडा खातीर मातशें फाटीं फुडें जाता, ना जाल्यार वी कॅन डू दीस एक्सपोजर विजीट ऑल्सो वन्स दीस कोवीड थिंग इज ओवर. मातशें हे लस आयली की वी कॅन थिंक अबाउट इट. दीस वील बी अ व्हेरी गूड दीस थिंग स्कीम. सेकंड थिंग तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार टेक्निकल नो हाव, ताका जे पेस्टिसायड्स लागता, ताका कितें लागता हेचे सुद्दां आमी सबसिडी दितले. ती डिटेल तुमकां आमचे अश्मिता सांगतले. ते शिवाय म्हजो कलीग असिस्टंट एग्रीकल्चर ऑफिसर रुद्रेश कांबळे आसा, जो ही एरिया पळयता. तुमच्या पैकी जायते फार्मर ताका वळखता. सो कितें बाकीचे बांय जाय, तुमकां पंप जावं, फेन्सींग जाय, कम्युनिटी फेन्सिंगाक फार्मिंगा खातीर सुद्दां आमी गौरावाडेर आमी एक मिटींग घेतली फाटल्या दिसांनी. सिमिलरली वी कॅन टेक स्मॉल मिटींग्स वेरी सगळे येवपाचें गरज, जांकां इंट्रस्ट आसा कॉमन इंट्रस्ट ते फार्मर सुद्दां फुडें येवन तो स्पेशल प्रोजेक्ट घेवंक शकता. आनी बऱ्यापैकी इनिशिएटीव नॅचो प्रोग्राम सुरू जाल्लो आसा. हेच्या फुडें आमी अशें जे प्रोग्राम आमी करपाचे आनी फुडें वचपाचो प्रयत्न करपाचो. थँक्यू. Thank you, madam. Now I request our Zilla member Dattaprasad Dabulkar to kindly say few words. मागचे बशिल्ले जाल्ले मान्यवर डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर्स प्लस गांवांचे आमचे शेतकरी आनी नागरीक, मेंबर्स ऑफ प्रेस, मिडिया, तुमकां सगळ्यांक दत्तप्रसाद दाबोलकराचो नमस्कार. स्पेशली हांव एक रिमायंडर दिवंक सोदता की कलंगुटाक आमच्या जशें मायकल उलोवन उलयलो, कलंगुटाक आमी शेती करीत विसरलेले बिकॉज ऑफ टुरिजम बिजनस फॉर लास्ट 20-25 years. पूण जेन्ना कोवीड जालें आमी खुबशे लोक अशें उलयता की कोविडान आमकां खूब कितें शिकयलें. वन थिंग दॅट कोवीड हॅज टॉट अस इज हाव टू गो बॅक टू आवर फार्मिंग एंड स्टार्ट वर्क ऑफ फार्मिंग. कलंगूट गोईंग ग्रीन हे एक स्वप्न मांडलेलें आमच्या एक डायनॅमीक पंच मेंबरान, एक्स डेप्युटी सरपंच श्री सुदेश मायेकर, जेणे खटपट करून डिपार्टमेंटा कडेन कॉर्डिनेट करून, शेतकारां कडेन कॉर्डिनेट करून, गांवच्या लोकांक एकठांय करून बरो एक प्रोग्राम केलो आनी तेणी सीड सॅम्पलिंग बी डिस्ट्रिब्यूट करून लोकांक फार्मरांक हेल्प केलें हाव टू गो अबाउट फार्मिंग एंड रिवायव फार्मिंग. तितून आमी पळोवन येयला फाटल्या दिसांनी आमी लोकांची पीक हार्वेस्ट जालो आनी लोकांनी पीक पयली हार्वेस्ट केली ती डिपार्टमेंटान एक मिनिमम बायबॅक रेटीचेर परचेस केली. आमचे तेजो एक कार्यक्रम केल्लो, कोणाक उडाक नाल्यार फेसबुकार म्हाका तेजे पोस्टर आसलेले. खुबश्या फार्मरांक आपल्या गव्हर्मेंटाक पीक विकून आमकां एक सॅटिस्फॅक्शन जाल्लें मनान की कलंगूटच्या लोकांनी फार्मींग म्हणजे ती सिरियसली घेतली आनी तेजी आउटकम येयली आमकां. गोईंग अहेड फर्दर फ्रॉम दॅट आमी थंयच्यासून पॉयंट घेवन फुडें वचूंक सोदताले. आमी कलंगूट गोईंग ग्रीनाच्या अंडर परत एकदां तुमच्या समोर येयले आनी तुमचो रिस्पॉन्स पळोवन आमकां खरें बरें दिसलें की इतले लोक फुडें सरले म्हणून. हांव प्रपोज करता एक बीग राउंड ऑफ एप्लॉज ऑल द फार्मर्स हू हॅव पुट देयर हार्ड एफर्ट throughout the rainy season and towards farming. एक राउंड ऑफ एप्लॉज दिवता आमच्या फार्मरांक, कलंगूटच्या फार्मरांक सगळ्यांनी ताळयो वाजोवन तेंचो एक अगेन कलंगूट गोईंग ग्रीन will continue this project. After this we will come with new project. कलंगूटच्या लोकांनी आमचो सपोर्ट दिवचो, तशेंच फार्मिंगाकूय आपलो तेंको दिवचो. म्हाका दोन हांगासर उतरां उलोवपाक संदी दिली म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक तुमचो आभार व्यक्त करता. थँक्यू व्हेरी मच फॉर डुईंग दीस ऑपॉर्च्युनिटी. थँक्यू सर. आमच्या मदीं एग्रीकल्चर ऑफिसर रुद्रेश कांबळे आसा आनी तशेंच PTM चे अश्मिता कांबल आसा. मागता तांचे कडेन फुडलें प्रेजेंटेशन दिवचें. माचेर बशिल्ले सगळे मान्यवर आनी तुमी सगळे फार्मर्स भावांनी भयणांनो, कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी स्पेशली पर्रा पंचायत आसतली किंवा कलंगूट पंचायत आसतली, खुबशे प्रोग्राम आमी रेग्युलरली केल्ले आसा. मायकल सरान थंय सांगलेलें आसा की खुबशी जमीन हांगा पडीक आसा, त्या पडीक जमीन स्पेशली लॉकडावनच्या पिरियडान खुबशे लोकांनी कल्टिवेशन चालू केल्लें आसा. पूण टेकिंग दीस फॉरवर्ड आमकां अशें दिसता समज की ते जमनीन आमकां जाय तशें पीक मेळना, उत्पन्न मेळना, जाल्यार आमी त्या जमनीचें सॉयल टेस्टींग करूं येता आमच्यांनी. तो सॉयल टेस्टींगचो आमचे जाय कॅम्प करूं येता, फ्री ऑफ कॉस्ट आसले सॉयल सॅम्पलिंग कशें कलेक्ट करप, तो तुमच्या खातीर आमी एक कॅम्प करूं येता आमकां. समज थंय आनी कितें वेगळें पीक घेवपाक जाय
आयज टमाट्याचें पीक आसतलें दुसरें कसलें पीक घेवपाक जाय ताच्या खातीर आमकां ट्रेनींग घेवं येता तुमकां मशरूम कल्टिवेशन करपाक जाय वर्मी कंपोस्टचें ट्रेनींग घेवपाक जाय हनीबीचें ट्रेनींग घेवपाक जाय जशें मॅडमीन सांगलें एक्सपोजर विजिटाक वचपाक जाय आउट ऑफ गोवा डेफिनेटली आमच्यान तुमकां हेल्प करूं येता आयज जे टोमॅटो सिडलिंग्स आमी तुमकां टोटल करून दिवपाचें आसा थ्रू विलेज पंचायत जस्ट एक थोड्या शब्दांत ताचें इकॉनॉमिक्स तुमकां सांगता हांव सरान सांगलां की हे सिडलिंग 3 ते 3.5 रुपयान पडलेलें आसा येस आमी सुद्दां एक प्रायवेट रस्त्यान 4 रुपयान सिडलिंग विकलेली आसा आमच्या शेतकाराक 3 ते 3.5 रुपयान एका सिडलिंगाचो कॉस्ट आसा आयज तुमी मार्केटान पळया टोमॅटोची रेट जी आसा ते 30-35 ते 40 रुपये किलो आसा आनी ही अशी सिडलिंग वरायटी आसा अल्पलक्षण वरायटी आसा 2 ते 3 किलो आरामात ती एका टोमॅटो झाडाक तुमकां टोमॅटो दिवं शकता साधारणतः समज 30 रुपया किलो समज टमाटा धरल्यार 3 किलो आमकां टमाटा जाले एका झाडा पासून साधारणतः आमकां 100 रुपया तुमी मेळपाक जाय 3 रुपया तुमी मायनस करा 80 रुपया नेट प्रॉफिट आसतलें एका झाडा पासून लक्षात दवरात सेम एग्जांपल आमी दिताले जेन्ना आमी मॅरीगोल्ड रोजांची झाडां आसा पळय डिस्ट्रिब्यूट केल्ली रोजांची झाडां आमी 100 रुपयान लोकांक दिल्ली 100 रुपयान दिल्ली आमी आनी लावपाचो खर्च साऱ्याचो खर्च म्हणून 10 रुपयान तांकां पडलेली एका रोजाच्या झाडा पासून तांकां साधारणतः 100 रुपयाची 1 किलो रोजां जाल्ली मॅरीगोल्ड जाल्ली सो 90 रुपीज टू 80 रुपीज तांच्यांनी प्रॉफिट पर प्लांट रिकवर केल्लें सो वी एक्सपेक्ट एटलीस्ट तुमी तुमच्या घरान लायतली किचन गार्डनान लायतली का शेतान लायतली जाल्यार रिमेंबर द इकॉनॉमिक्स 70-80 रुपया तुमकां प्रॉफिट जावपाक जाय सो आयज हे जे आमी प्रेजेंटेशन तुमकां दाखयतले केअरफुली पळया कित्याक तुमी चडशे शेतकार नवे शेतकार आसा जे फर्स्ट टायम टोमॅटो लायतले तुमी मिरसांगेचे रोपे लायता आसतले फूल लायता आसतले कांदो लायता आसतले आनी सगळे कल्टिवेशन करता आसतले दीस इज अ हायब्रीड वरायटी ती हायब्रीड वरायटी लावपा खातीर स्पेशल केअर एंड मेंटेनन्स आसा रायट फ्रॉम प्लांटींग पासून हार्वेस्टिंग पर्यंत जे स्टेप्स आसा ते स्टेप्स तुमी केअरफुली आमचें प्रेजेंटेशन पळया तुमकां एडिशनल म्हायती मेळटली कितेंय तुमकां डिफिकल्टी आसा हांव आसा म्हाजी कलीग आसतली म्हाजी मॅडम आसतली आमी तुमकां हेल्प करपाक आसतले विथ द सपोर्ट ऑफ युअर लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह सो थँक्यू व्हेरी मच आमकां हांगासर आपल्या बद्दल देव बरें करूं सो हांव रिक्वेस्ट करता तुमी टर्न जाया आमचें प्रेजेंटेशन त्या स्क्रिनीचेर जावपाचें आसा तुमची चेअर जी आसा मातशें चेअर टर्न करा एडजस्ट करून तुमकां जे मातशें एडजस्ट करा